अणजुणे धरणाक कांय कडेन वेरो गेल्ल्यान धरणांतल्यान बारीक गळती सुरू आसा. धरण सुरक्षा पॅनलाच्या निर्देशा प्रमाण धरणाच्या वेऱ्यांची दुरुस्ती चल्ल्या. सध्या अणजुणे धरणार चल्ल्या ते वर्सुकी दुरुस्तीचे काम न्हय, ती वेऱ्यांची दुरुस्ती. धरणात बऱ्यापैकी उदक आसून ते आनीक 22 दीस वापरूं येता म्हूण इंजिनियर सांगता. धरणाचे वेऱ्यो भरून काडपाचें काम आनीक 2 दीस चलतलें. Per the directions of the dam safety panel meeting which was conducted on 20th May at Anjane dam site, we have released around 650 hectare meter water from 21st May to till today to take on the repairs, urgent repairs upstream side of dam, and the work will be completed within 3 to 4 days. This is a regular annual maintenance? This is not regular maintenance. Whenever we observe some leakage and all, we have to conduct this repair. Releasing water for water supply plant at Sakli, and 50% we are leaving to canal for irrigation. And now we are having live storage about 100 hectare meter and dead storage around 80 hectare meter. Live storage will be sufficient for 12 days and dead storage will be sufficient for 10 days. Up to 25th June there will be no problem for drinking water. The dam was constructed in 1986. Then afterwards in 1997 some repair works was carried on upstream side of the dam. After that now we are carrying out some urgent repairs to the upstream side of the dam. उदरगतीच्या वाटेर नेटान चलपी राज्य म्हणून गोंयचें नांव घेतात. ह्याच गोंयांत मुक्ती उपरांत 54 वर्सां जालीं तरी गांवांत लायट ना अशें सांगल्यार कोणाक खरें दिसचें ना. पूण ही सत्य परिस्थिती. काणकोणा खोतीगांव अभयारण्य वाठारांतल्या नडके गांवांत फाटलीं 54 वर्सां हें अणभवलां. नडके गांव अभयारण्यांत आशिल्ल्यान गांवांत लायट व्हरपाक अडचणी येताल्यो. ह्या सगळ्या अडचणींचेर मात करपाक 50 वर्सां लागलीं. शेनवार निमणे गांवांत लायटाय पावली. गोंय 1961 मुक्त जालें. हेर राज्यां परस गोंयान उदरगतीक नेटान सुरवात जाली. मात फाटलीं 54 वर्सां काणकोणच्या नडके गांवांतले लोक काळखान जगताले. शेनवारा गांवांत पयलेच फावट लायट पावली. सबंद गोंयांतली वायल्ड लायफ सेंच्युरीक लायट दिवप हो गोंयांतलो पयलो युनिक केस म्हळ्यार हरकत ना. फॉरेस्ट लायट ह्या हातूंतल्यान आसा की कशें वचप गांवाचो ती जमीन जी आसा ती रस्त्या खातीर किंवा लायटी खातीर आसा ती जमीन कशी घेवप ह्या संदर्भात प्रोसेस सुरू केली. म्हाका ह्या गांवची कांय खबर नासली. म्हाका कांय खबर नासलें. हांव फक्त मिनिस्टराक वळखतालो. आमच्या डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरांनी सांगलें की थंय अशी अडचण आहा. ह्या कारणाक लागून 3-4 मेजर कारणां आसले म्हणजे भुरगीं शिकोवंक शकना. म्हणून म्हाका खूब वायट दिसलें. एक मागीर लायट ना जाल्यार खूब तातूंत ह्या गांवचे गांवभाव आमचे हे बीन आमचे भशेन मनीस. गांवांत लायट नाशिल्ल्यान खूब त्रास जाताले. लायट आयिल्ल्यान उदरगतीची कामां करपाक मेळटलीं अशें गांवांतले लोक उलयतात. लायट पाविल्ल्याचो आनंद आनी समाधान लोकांच्या तोंडार स्पश्ट दिसतालें. आमच्या गांवांत लायट पावली म्हणजे आमी समाधानी. म्हळ्यार कितें आमकां खूब त्रास जातालो आमकां. कित्याक लायट ना, उजवाड कांय ना, तशें करून रावचें पडटालें. त्रास खूब काडचे पडटाले तुका. पूण आतां ही लायट तेणी कशें करून प्रेस करून हाडली मिनिस्टरान. पूण एक खूब समाधान दिलें हांव पंप घेवपाक. समजा तुका पोरसूं करतलो नाल्यार कितें कवती करतलो कितें करतलो उजो शिंपपाक दिल्लें आहा न्हू पंपांतल्यान. हय फायदो जातलो तुमकां. फायदो जातलो. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेवया एक विराम.